साध्या काळाचो दुसरो बुधवार. शुभ वार्ता मार्क चॅप्टर 3 वर्स 1 to 6. जेसू परत्यान एक पावटी सिनागोगान भितर सरलेल्या वेळार थंय आंक उडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणे साबाताच्या दिसा जेसू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोव आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जण पारोत करीत आसले. जेसू आंक उडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबाता दिसा कितें करूंक फरमायला? बरें करूंक गी वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटोवंक गी जीव काडूंक? पूण ते ओगीच रावले. प्रबळ रागान ताणें ताचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुणाये खातीर तो कंतीभरीत जालो. आनी आंक उडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिसेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षेच्या जाणां लागीं मेळोन जेजू कसो लागाड करचो म्हूण मतलाब करूंक लागले. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.